शाळेचो वेळ वाडोवचो काय ना हाची सक्ती ना। शाळांनी आपल्या सोयी प्रमाण शाळेचो टाइम टेबल लागू करचो अशी सुचोवणी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी दिल्या। नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर शिक्षकांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक प्रसाद लोलयेकरान जाप दिल्या। नव्या शिक्षणीक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं कांय शिक्षकांक दुबाव आशिल्लो। हे विशीं कांय शिक्षकांनी शिक्षण खात्याकडेन मार्गदर्शन करचें म्हणून मागणी केल्ली। ते प्रमाण बुधवारा म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयात नव्या शिक्षण धोरणाविशीं मार्गदर्शन करपा खातीर बसका आयोजीत केल्ली। आज आमकां डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन SCRT ह्या संस्थेन NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी सुरू जाल्ली आसा त्या संदर्भात आपयल्ले आनी आमचे जे क्वेरीज आशिल्ले रिगार्डींग वर्किंग आवर्स, रिगार्डींग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ते ऑन द स्पॉट प्रसाद लोलयेकर सर एज्युकेशन सेक्रेटरी जो आसा गोवा गव्हर्मेंटाचो ताणें ऑन द स्पॉट सॉल्व केले। जिंगले सरूय आशिल्ले आनी आमकां दिसता की आमी एब्सोल्युटली मेंटली क्लियर जाले आयचे मिटिंगेन आनी बऱ्या तरेन आमी NEP इम्प्लिमेंट करतले। 9थाक सुरू जातले ते पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करपाक आनी आमी पेरंटांकूय विश्वासान घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां हे सगळे विशय सांगतले। Each school from Bardistan had attended this meeting. Each school was told to come with a PTA member, management, and a parent if there is a query. So there was a group of 5 members from each school who went for this meeting, and they had one-to-one consultation with each group. And whatever the difficulties, they were very nicely put forth to them, and the solutions were given. If a teacher is required, then they are ready to give a teacher to the school, and even the NSTF subjects or fine art, whatever queries were, they were resolved very nicely, and everybody were very happy at the end of the discussion that we had with them. थोड्या ज्या स्कुलाक अशें चुकून आमकां अशी स्कूल मेळ्ळ्यो जांकां बेजीक NEPचें स्ट्रक्चरच समजलें ना, थंय आमचो मनीस त्या स्कुलाक वचून त्यांच्या हेडमास्टर टिचराक पेरंट्सांक ते समजयतलो आनी ती प्रक्रिया मुखाल्ल्या विकासान सुरू जातली। मात जांकां चड कन्फ्युजन आसा म्हळ्यार NEPच्या एकूण स्ट्रक्चराकच कन्फ्युजन आसा अशी चुकून स्कूल आसात, एक 2-3 मेळ्ळी आमकां तशी। त्या तिनूय स्कुलांनी आमचे मनीस थंय वचून त्या स्कुला खातीर सेपरेट सेशन घेतलें। इतलें आमी सामकें ग्रासरूट लेवलीचेर गेलात आनी प्रत्येकाचें कन्फ्युजन पयस करपाचो प्रयत्न केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।